ह्या दिसांनी पयलें वाचप सांत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेल्या पयले चिटींतलें. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें सांत पावलू तेसलोनिकारांक म्हणटा, सोमी केन्ना येतलो तें सांगूंक जायना, तो एका चोरा भशेन येतलो. कित्याक त्या वेळार सांत पावलूचें चिंतप आसलें, जेजू बेगीनच येतलो, देखून आमी संवसारी वस्तूंनी घुस्पून उरची न्हय, आमी ताच्या येण्याक तयारी करूंक जाय. पूण मागीर ताणें ताचें चिंतप बदल्लें. पूण जें कितें ते चिटीन ताणें बरयलां तें आमी आमच्या जिविताक लावन घेवंक जाय. जेजू आतां दुसरे फावटी केन्ना येतलो तें कोणाकूच खबर ना. कित्याक जेजूक जेन्ना कोणें हो प्रश्न केलो तेन्ना जेजून म्हणलें, म्हज्या सर्गींच्या बापाक मात्र तें खबर आसा. आतां तो येतलो केन्ना आनी हें आमकां जें कितें आतां दिसता आनी दिसना तांच्या सगळ्यांचो नाश जातलो, कितेंच उरचें ना. कित्याक तो रचणार, ताणें तें केन्नाय फाटीं काडूं येता. ताचे विशीं आमी चिंता करची गरज ना. पूण आमच्या जिवितांत तो दर दिसा येता, येवंक सोदता. आमी आमचीं काळजां मनां उक्तीं दवरता. उगडापणाच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वेर 16 जेजू म्हणटा, हांव दारा भायर उबो रावून दाराचेर मारतां. कोण म्हाका म्हजो आवाज आयकून दार उक्तें करीत, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों आनी ताचे सांगाता हांव जेवणाक बसतलों. जेजू आमच्या काळजाच्या दारार मारता, पूण आमी दार धांपून धारून काळजाचीं मनशां जालीं जाल्यार तो कसो भितर सरतलो? तो भितर सरचो ना. दुसरें, आमकां मरण केन्नाय येवं येता. आमी अशें चिंतूंक जायना, आमी आतां बरीं भलायकेन आसा, आमकां कांय जावचें ना, आमी उरतले. चुकीचें चिंतप. आनी तुमी जाणात, दर दिसा पेपराचेर पळया, ऑबिच्युरी पळया, तरणाटीं मरतात, भुरगीं मरतात. खंयच्या वेळार कितें जावं येता, हार्ट अटॅक जावं येता, एक्सिडेंट जावं येता, कितें जावं येता. म्हणटच सदां आमी आमच्या मरणाक तयारी करून आसूंक जाय. आतां मरणाक तयारी म्हणजे कितें? काशांव करून दवरूंक जाय आनी म्हज्या मरणा उपरांत कितें कितें जाय ताचे विशीं चिंतुया? ना. जे वावर आमी करूंक आसा तो आमी करीत रावचो आनी बरे भशेन करचो. सदां जेजूक चिडकून, जेजूक दोळ्या मुखार दवरून आमी जिवंक जाय. सांत पावलू तेसलोनिकारांक परत्यान म्हणटा, एकामेकाक सहकार दिवन, आदार दिवन, तांची उमेद वाडोवन एकवटान जियेयात म्हणटा. एकवटान. एकवट चड गरजेचो, पूण आमच्या क्रिस्तांव लोकां मदें एकवट ना. इगर्जेन ती एकवट ना, इगर्जे भायरय एकवट ना. आमी आमचेच पुरतें जियेता. हें चुकीचें. पण देवान आमकां कित्याक रचल्यांत? देवान आमकां सुखाक रचल्यांत, दुखाक न्हय. देवान आमकां एकठांय जियोंक रचल्यांत. देवान एकल्याकच रचूंक जाता आसलो न्ही आदावांक. मागीर ताका दिसलें ना, आदावांक एक सांगातीन जाय, ताणें एवेक रचली आनी तांकां म्हणलें वाडात आनी चडात, संवसार भरात. आमची कूड तुमी पळया, आमच्या कुडींत कितलो एकवट आसा पळया. आतां आमकां 2 दोळे आसात,
एक दोळो हे वाटेन एक दोळो ते वाटेन पळयता वय, म्हाका तरी जायना. हांव दोनी दोळे अशे वापरता नाजाल्यार अशे वापरता नाजाल्यार अशे वापरता. दोन कान दिल्ले आसात, ह्या कानान एक आयकता आनी ह्या कानान आनेक आयकता अशें जाता. दोनी कान एकूच आयकतात. पांय आसात आमचे, एक पांय असो वेता आनी एक पांय असो गेलो जाल्यार कितें जातालें? कुडीचे दोन कुडके जाताले. दोनी पांय बरोबर वेतात न्ही. हातांनी आमी वावर करतना दोनी हात, केन्ना आमी एक हातूय वापरता ना म्हणून ना, पूण हाताचो वावर जातना दोळेय तातूंत आसात, कानूय तातूंत भाग घेतात आनी चड करून आमची मत सगळें कंट्रोल करता न्ही. हाताच्यान म्हणूंक जायना म्हाका कान नाकात दोळे नाकात, आनी दोळ्याच्यान म्हणूंक जायना म्हाका पांय नाकात, अशें ना. आतां आमी हातूच घेवया. आतां चडशे आमच्या हाताक कितलीं 5 बोटां आसात, कोणाक 6 आसती तांकां म्हाका खबर ना. आमकां 5 बोटां आसात. पळय एक एक बोटाचो आकार पळया, सायज पळया, वेगळो न्ही. आतां हांव तुमकां विचारतां, हें बोट आमकां उपकारता कितें धरपूंक आनी कोणाक हें येना, आसिनात करूंक येना, सिग्नेचर करूंक येना, आंगठो दामूंक तरी हें बोट उपकारता. हें बोट आमी अशें कोणाक दाखोवंक आमी अशें वापरता. हें बोट पेन्सील पेन धरतना आमकां जाय आनी हें बोट मुदी घालतल्यांक मुदी घालूंक जाय. आतां म्हजो प्रश्न तुमकां, हें बारीक बोट कित्याक जाय? हाजो कितें फायदो? हांव 10,000 रुपया दिवपाक तयार आसा. म्हज्या कडेन ना पूण हांव कोणा कडेन मागून हाडटां. म्हाका तुमचें हें बोट जाय. कोण आसात तयार हें बोट दिवंक? बाय, तूं तयार आसाय? तुजें हें बोट कापून दिवंक म्हाका? तूं अशें हात उबारताय न्हू, आसाय तयार? म्हाका दिसना तूं तयार आसाय म्हणून. 20,000 दिता. आसा तुमी तयार? कोण पिसो जाय तयार? तकलेन सारको असलो कोण दिवचो ना. तर हें बोट कित्याक जाय? ह्या बोटाचो फायदो कितें? ह्या बोटान कितें करूंक जाता? कांयच करूंक जायना चड. पूण जेन्ना हें बोट दुसऱ्या बोटां बरोबर मेळटा आनी मागीर कितें जाता पळया, तुमी ही 4 बोटां वापरून मूठ मारा. यू ट्राय. ही 4 बोटां वापरून मूठ कशी आसा ती पळया आनी 5 बोटां वापरून मूठ मारा. कोणाक जर हांगा एक मार हांवें दिलो तो मनीस पडटलो आनी मरतलो. तितलें बळ त्या एका बोटाक लागून हे मुठीक बळ येता. आपणायतल्याक ह्या बोटाक ताकत ना. आनी जेन्ना पळय आमी एक बालदी उबारता, कोळसो उबारता, ह्या बोटाच्यान कोळसो उबारूंक जाता एकान, ह्या 2 बोटाच्यानी कोळसो उबारूंक जाता. पळय ही 4 बोटां आमी वापरता पळय बालदी उबारतना. म्हणजे बालदी उबारतना आमकां ह्या बोटाची गरज लागता. म्हणजे देवान तें सगळें चिंतूनच केलां. एक कोट आसा आमच्या हातान, तर तो एक कोट आमचे मदें येवंक नाका. इगर्जेन तरी एक कोट येवंक नाका. आमी आसा आमचें घेवन. हांव हांगा पळयतां, ही आमची गायन मंडळी आसात. सकाळीं एक 3 बोडकां, 7च्या मिसाक 2-3 बोडकां आनी 8च्या मिसाक 2 बोडकां. कित्याक वाडनात गाय? दुसरीं तांच्या बरोबर येवंक तयार नात गाय? म्हाका खबर ना. वा तांकां दुसरीं आयलोली नाकात गाय? म्हाका खबर ना. पूण पळय हें चलता आमचें सदांचें. कित्याक? हांव 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 अरे बाबा, हांव मरतच म्हजी कूड व्हरूंक मनीस जाय. हांव म्हाकाच व्हरिना हें आमी चिंतलां. म्हणजे संवसारांत आमी एकवटान जियोंक आसा हें सांव पावलो आमकां आयच्या पयल्या वाचपान सांगता. आनी आयचें दुसरें वाचप घेया. जेजू थंय सिनागोगान शिकयतना थंयसर एकटो मनीस आसलो आनी ताचेर कितें देंवचार बसलेलो. आतां आमी जाणा
ताचे देवचार नासलो, ताका मोतीची पिडा आसली, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स, आनी ताका जेजू बरो करता. कित्याक बरो करता? कित्याक जेजूक तोय मनीस जाय. आमी जाल्यार कितें म्हणटा आसल्या, तो कोण पिसो, सोड ताका भायर घाल, वचून तो. ना, जेजूक सगळीं जाय, एकवट जाय. तो रायची वाचपां आमकां एकवटाक आपयता. म्हणटच आमी फकत इगर्जेन मात आमचो एकवट न्हय, आमच्या घरांनी, आमच्या फामिलींत एकवटान आमी जिवंक शिकोवया. आमचे विचार वेगळे जातीत, तरी घरांत आमी शांतीन समाधानान जर जियेलीं, आमचें जिवीत अर्थाभरीत, मिनींगफूल, खुशाल भरीत, चियरफूल जाता. आनी तशें जावंक देवा लागीं मागुया आनी आमी घाम काडुया.